आमगेल खाण जेवण चॅनलाक तुमचं स्वागत करता असं. आज हांव पावसाळी मेलची जसल्या चिट्ट्या पन्नाचे पोळी कशी करचे म्हणून रेसिपी घेऊन आयल्या. ह्या पन्नाक ह्या पीठ कंची म्हणारी डांगरा पीठाची तैकिळा डांगर करताच पळय ताजे पीठ मेगेल फुडली व्हिडिओ तो तैकिळा डांगरा पिठाक तुम्ही रेफर करूं कसकसा पुरा घालची म्हणून सेम पीठ तुम्ही यूज करचे मात्र चिकी कन्सिस्टन्सी पट्टल दवरला जाला 50 रोज खातीर. आता हे पीठ हांव रेडी करून घेतला. पीठ इतलें पातळ करका 50 रोज खातीर. आता कशी लोळ करचे म्हणून हांव दाखयता तुमकां. एक व्हड अशें पान फस्ट घेवचें. तुम्ही पतड कशी सारयताची तशी सारयता येवची हाका. मस्त तुरू तुरू करू ना ह्यो लोळो पदू सायजाच करका. ಈವನ್ ಜಾನ್ ಸರಿ ತರಿಯೋಕ पक्कने मरळो पान मेळणी फोडी कवची आशी जाल्यारी तुम्ही चिट्ट्या पानाची फोडी केल्यारी मरळो पानाची मणके जाता. अशी सुमार पान दवरतरी एक इतले दाट जाता लोळो तेन्ना अशें फोल्ड करका. फोल्ड करून अशी दोन सायडाक सारून घेवका. रोल करून हंगाय थोडे पीठ सारून घेवका. लोळो इतले दाट येवका. इतले जातरी तुम्ही नेक्स्ट कितले पान आस पळय तितले लोळ करून दवरचे. पुरा चिट्ट्या पन्नाक पीठ सारून मागीर इतले लोळ जाला. आता हे लोळो दोन्ही तोट्ट्या भितर आमी घालून फ्रिजरा भितर स्टोर करचे. इता म्हळ्यार ते लोळ गट्टी जाता आमकां पातळ कट करून तळूक लाई जाता. नामून जाल्यार एक दाट पीस जाता एक पातळ पीस जाता. हें एकूल्याक कट करूं जाता. आनी आनीक एक कसं म्हळ्यार तुमकां नाक जावक जरल तेन्ना तुम्ही फ्रिजरा दाखोवन काडून कट करून तळून एन्जॉय करूं खावन. आतां आमी फ्रीज करूया. हांवें चिट्ट्या पन्ना लोळो अशी डीप आणतू दोन्ही तोट्ट्या भितर पॅक करून दवरलेले. पळोवया कशी जाला म्हणून. लोळ अशी गट्टी जाला. आतां आमी हें सेपरेट करून अड्डोळेरी लायक एकूल्याक पीस कट करून हें तांदळा पिठेंत बुडोवन दवरचें. हांव तावल दाखयलेलो तुमकां पुरो लोळो अड्डोळेरी अशी कट करून तांदळा पिठेंत बुडोवन दवरला. कट करतर अशी तांदळा पिठेंत रोल करून दवरचें. हें गट्टेस लोळो गट्टे आसतना कट करका. मोव जाल्यार तुमकां कट करूं जायना. इता म्हळ्यार अशी चंद इतलेची हायटारी तुमी एकूल्याक पीस कट करूं आनी तशी लोळोन दवरून हें फोडी लोळयलेली रूम टेम्परेचर येवची ते आमी सोडका. तळू जायना हें गट्टेस. आतां एक थोडे वेळ अशी सोडून रूम टेम्परेचर येवो मागीर तळया. कट करून दवरलेली फोडी रूम टेम्परेचर आयला. तेल्लाक आयलीक हून जाला. आतां आमी एका पोडी तेल्ला भितर सोडया. थोडे वेळ अशी भाजो मागीर आमी परतून घालया. आतां एक सायड भाजला आमी हें परतून घालया. कुरकुरी जाती ही पोडी खावच्याक. पोडी तोंड रेडी जाल्या. ह्या कलराक आयली कुडले तुमी काडचे. उन्हा शीत डाळी नोंचे आणि चिट्ट्या पन्ना पोडी कुरकुरीची पळयाची शब्द जाता. अशी लायक जावन भाजून येता. पोडी अशी ओपन जायना तेल्ला घालतना आमी त्या डिपा दवरलेली निमगे एकूल्याक चंद जावन येता कट करूक. हे अज्जी इतले रुची जेवण विंगड खंयचे ना. ऑथेंटिक GSB जेवण तुम्ही खंडीत घरकट ट्राय कराची. ट्राय करून म्हाका कमेंट कराची. आमगेल चॅनल पळयलेल्याक धन्यवाद. आमगेल चॅनल
लाईक करायची, शेअर करायची, सबस्क्राईब करायची.